नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिसांची जापान भोंवडी उपरांत आता चीनाक भेट दिवपाक भायर सरल्यात. ते शांघाय सहकार संघटनेच्या शिखर परिशदेत वांटेकार जातले. ही शिखर परिशद चीनाच्या तियांगशीन शारांत जातली. मजगतीं जापान भोंवडीच्या दुसऱ्या दिसा प्रधानमंत्र्यांनी जापानी समपदस्थ शिगेरू इशिबा हांची भेट घेतली. तशेंच बुलेट ट्रेनीची तांणी यात्रा केली. प्रधानमंत्र्यांनी थंयच्या इलेक्ट्रॉन कारखान्याक भेट दिली. भारत जापानाचे संबंध आनीक घटमूट करतनाच प्रधानमंत्री मोदी हांणी टोकियोत 16 प्रांतांच्या राज्यपालांची भेट घेतली. 15व्या वर्सुकी शिखर परिशदे वेळार सुरू केल्ल्या राज्य प्रांत भागीदारी उपक्रमा अंतर्गत प्रगती खातीर वावुरपाचो उलो प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार मारलो. ह्या उपक्रमाचो फायदो घेवन राज्यपालांनी आनी भारतीय राज्य सरकारांनी उत्पादन, तंत्रगिन्यान, नवनिर्माण, फुडले पिळगेची मुळावी बांदावळ, स्टार्टअप, SME ह्या मळार भागीदारी वाडोवपाचें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केलें. देशांतल्या पयल्या टेम्पर्ड ग्लास उद्देगाचें आयज उत्तर प्रदेशांतल्या नोयडात केंद्रीय म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी उक्तावण केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सुरू केल्ल्या मेक इन इंडिया अभियानाक लागून फाटल्या 11 वर्सांत इलेक्ट्रॉनिक मळाचेर व्हडा प्रमाणांत उदरगत जाल्या. आतां मेरेन टेम्पर्ड ग्लास भायल्यान आयात करताले, पूण ह्या कारखान्याच्या उक्तावणा उपरांत 2.5 कोटी टेम्पर्ड ग्लास भारतांत तयार जातले अशी माहिती मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली. एक एक करके, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, सर्वर्स हो, हार्डवेयर के दूसरे कंपोनेंट्स हो, राउटर्स हो, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट हुई है. और हर एक आप देखेंगे 1 बाय 1 सभी कंपोनेंट्स भारत में बनने लगे हैं. आज जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ होने वाला टेम्पर्ड ग्लास कवर होता है वो ये प्लांट का आज इनॉग्रेशन है. अब तक टेम्पर्ड ग्लास इंपोर्ट होते थे. इस प्लांट के यहाँ से मैन्युफैक्चर होने से करीब 2.5 करोड़ टेम्पर्ड ग्लास हर साल के भारत में बनने लगेंगे. तो स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन भारत में बढ़ता जा रहा है और स्टेप बाय स्टेप पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पूरा इकोसिस्टम बनता जा रहा है. जम्मू काश्मीराच्या रियासीत पालसणा कोसळिल्ल्यान एकाच कुटुंबातल्या 7 जाणांक जीव वगडावचो पडलो. घडणुकेची माहिती मेळ्ळ्या उपरांत मजत दळ घडणूक थळाचेर पावलो आनी मजत वावराक सुरवात केली. इतले मजगतीं जम्मू काश्मीराच्या रामबनात ढगफुटी जाल्ल्यान 4 जाणांक जीव वगडावचो पडलो, जाल्यार एक मनीस अजुनूय बेपत्ता आसा. रामबनचे उपायुक्त मोहम्मद इलायस खान हांणी सांगिल्ल्या प्रमाण ढगफुटी जाल्या उपरांत मोठ्या प्रमाणात उदक व्हांवलें आनी हुंवाराची परिस्थिती निर्माण जाली. ह्या घडणुकेक लागून एक घर आनी एका शाळेचें लुकसाण जालां. प्रशासना कडच्यान पिडेस्तांक मजत दिवपाचो वावर व्हडा प्रमाणात सुरू आसा. ह्या घडणुके विशीं रामबनचे उपायुक्त मोहम्मद इलायस खान हांचे कडेन संपर्क साधून पुराय म्हायती घेतल्या आनी मजत वावराचो नियाळ घेतला अशें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी ट्वीट केल्ल्या संदेशांत म्हळां. आयज पुराय देशभरात राष्ट्रीय लघु उद्देग दीस मनयतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला आत्मनिर्भर भारत आनी स्वदेशी अभियानाच्या माध्यमांतल्यान आमचे सरकार वावर करता अशें मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री मोहन यादव हांणी सांगलें. फुडाराक रिजनल ट्युरिझम कॉन्क्लेव जावपाचें आसा, जाचे वरवीं फुडारात पर्यटनाच्या मळाचेर आमकां सगळ्यांक मुखार सरपाक मजत जातली अशें तांणी मुखार सांगलें. ह्या सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान देश समृद्ध जातलो आनी तरणाट्यांक रोजगार मेळटलो अशें तांणी सांगलें. आत्मनिर्भर और स्वदेशी का अभियान जो चल रहा है उसी सिलसिले में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है. हमारे अपने पर्यटकों के माध्यम से भी कई सारे प्रकार के रोजगार के अवसर लोगों को उपलब्ध होते हैं. चंबल अंचल के लिए जब मैं टूरिज्म कॉन्क्लेव की करने की बात कर रहा हूँ, उसके पहले हमने रीवा में की थी, उसके बाद धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन में की थी. आज ग्वालियर चंबल अंचल में जो टूरिज्म कॉन्क्लेव होने वाली है उल्लेखनीय ये भी है कि रिजर्व फॉरेस्ट के साथ साथ फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे प्रकार के हमारे वन्य जीव भी हैं. चीता प्रोजेक्ट भी सबसे पहले हमारे इसी चंबल के पालनपुर क्यूनो क्षेत्र में वो बहुत सफलता के साथ चीतों ने अपने परिवार को बढ़ाया है. हमारा भविष्य का पर्यटन का ये क्षेत्र और समृद्ध हो. लघु उद्योग दिवस के अवसर पर हम इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, रीजनल इंडस्ट्री टूरिज्म कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं. मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई.
सध्या पुराय गोंयभर चवथीची परब व्हडा उमेदीन भाविक मनयतात। 1.5 दिसांचे गणपती पावयल्या उपरांत आता 5, 7, 9 आणि 11 दिसांच्या गणपती कडेन भाविकांनी गर्दी केल्ली दिसपाक लागल्या। गोंयांतल्या बऱ्याचशा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी तरेकवार देखावे आणि रंगरंगयाळ्या कार्यावळींचे आयोजन केला, जाका लागून लोकांची गर्दी जावप साहजिकच आसता। हे फाटभुंयेर वट्ट 400 परस चड पुलीस उत्तर गोंयांतल्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या राखणे खातीर आणि रातचे गस्ती खातीर तैनात केल्यात। ह्या वेवस्थे खातीर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळा वांगडा बसका घेवन पुलीस अधिकाऱ्यांनी देखावे आशिल्ल्या जाग्यार कशे तरेची सुरक्षा वेवस्था आसपाक जाय आणि मंडळाच्या स्वयंसेवकांनी कशे तरेन नेम पाळपाक जाय हे विशीं मार्गदर्शन केलें। दर एका गणेशोत्सव मंडळाक CCTVची वेवस्था करप अनिवार्य केला। सगळ्या नागरिकांनी दिल्ल्या नेमांचे पालन करून सहकार्य करचे असो उलो गोंय पुलिसांनी मारला। 2025-26 आर्थीक वर्साच्या पहिल्या तिमाहीत सकल घरेलू उत्पन्नाचो दर 7.8% आसपाचो अदमास उक्तायल्लो, जाल्यार नाममात्र सकल घरेलू उत्पादनाचो दर 2025-26 आर्थीक वर्साच्या पहिल्या तिमाहीत 8.8% उरलो। हे फाटभुंयेर पर्यटन समितीचे आणि गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष निलेश शहा हांणी वाडट्या GDPचेर खोस उक्तायली। फाटल्या कांय दिसांनी युद्धाची परिस्थिती भारतान अणभवून लेगीत ही उदरगत आमकां खोस दिता अशें तांणी दूरदर्शना कडेन उलयतना सांगलें। It is looks like a very good growth and it's unexpected. I think but after the war-like situation which happened, not only that last year the same quarter financial year 24-25 it was around 6.5 and today we are talking about 7.8 same quarter. So I think it's a very good growth. It may not be possible to sustain in the coming quarter, but I think with the reforms on GST which is expected, I think it will go a long way into maintain at least sustaining the growth to a certain extent. With US tariff already effective on the 28th of this month, so there will be impact. But I think government is doing their all in their or whatever capacity, and they have not overreacted to or gone into confrontation mode with the US. I think with looking into all this scenario, I think the growth will remain. As far as the tourism sector is concerned, the growth has also been quite good as per the record. It is almost 8.6. That is tourism and trade. What the figures have come out. So which is also quite good. गीग फोर्स अर्थीक बदलाच्या एका नव्या रुपान मुखार येवपाक लागला। नीती आयोगाच्या नियाळा प्रमाण ह्या वाठाराक अर्थीक वर्स 2025-26 वर्सा 1 करोडा परस चड रोजगार निर्मिती जावपाची शक्यताय आसा, जाल्यार 2029 मेरेन ही संख्या 2.35 कोटी परस चड जावपाचो अदमास नियाळात उक्तायला। ई-श्रम पोर्टलाचेर 30.98 कोटी परस चड असंघटीत क्षेत्रांतल्या कामगारांची नोंदणी जाल्या, जातूंत 3.37 लाख प्लॅटफॉर्म कामगार आस्पावता। देशाच्या अर्थवेवस्थेक बळगे दिवपा खातीर प्लॅटफॉर्म कामगाराचो भोव मोलाचो वांटो आसता। तांचे खातीर केंद्र सरकारान अदमास पत्रकांत कांय तरतुदी केल्यात, जातूंत प्लॅटफॉर्म कामगाराक वळखपत्र जारी करप, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री भलायकी येवजणे खाला तांची नोंदणी करप हाचो आस्पाव आसा। कोरगांवच्या मोरजी मर्डीवाडा हांगासरल्या हिरू शेटगांवकर हांणी आपल्या घरात गणपतीच्या मुखार मोरजाई मंदिराचो इको फ्रेंडली देखावो उबो केला। ह्या देवळाचे खाशेलेपण म्हळ्यार देवळात आशिल्ली कावी कला, जाचे हुबेहूब चित्रण हिरू शेटगांवकर हांणी आपल्या देखाव्याचेर केला। हे वेळार दूरदर्शनाच्या संवाददात्यान हिरू शेटगांवकर हांचे कडेन संवाद साधलो। जो कोरगांव पेटेचा वाडा हांगासर कितकीशीं वर्सां आमी उमेदीन ही चवथ साजरी करता। कितकी पिढी हें आमी तें सांगू शकना, पण अपरांपार अशी म्हणजे आज पणजो किंवा त्याही पलीकडे आमचे कुटुंब जे आमी आतां पळयत आसात किंवा आमी जे दिसून येतात तेजे पर्यंत कैक वर्सांची आमची परंपरा आसा, ती मोठ्या भक्तिभावान आमी साजरी करता। आमची 12 कुटुंबां आणि ही 12 विविध अशा गोंयच्या वेगवेगळ्या भागात। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज लालबागच्या राजाचे दर्शन घेवन पुजा केली। हे वेळार तांचे वांगडा महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हे वूय हाजीर आशिल्ले। तांचे पूत आणि ICCचे अध्यक्ष जय शहा हांणी लेगीत तांचे वांगडा लालबागच्या राजाचे दर्शन घेतले। पुराय देशभर सुरू आशिल्ल्या चवथीच्या परबेचो आयज चवथो दीस। पुण्यात भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी साई भक्त मंडळात वचून गणपतीचे दर्शन घेवन आरती केली।
आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. नमस्कार.